रेल्वे दोट्टीकरणाक लागपी सुवाती संबंधान संबंधीत लोकांचे म्हणणे आयकून घेवपाक आपयल्ल्या बसकेन चडशा जमीन मालकांक आपयल्लेच ना, देखून तांचेर अन्याय केला. कांय जाणांक सुनावणेक आपयल्यात जाल्यार कांय जाणांक आफोवंकूच ना. आपणाकूय तांणी आफोवंक ना. हाचे वयल्यान सरकारान चलयल्लीं फटिंगपणां स्पश्ट जातात, अशें ओलांसियो सिमोयज म्हणटा. मुर्मुगांव कलेक्टर जो आसा लास्ट 4 फाटी आमकां नोटिसा धाडटा पर्सनल हियरिंगाक फॉर डबल ट्रॅकिंग. आतां म्हाजी खूद प्रॉपर्टी वयता आनी हांव आसा को-ओनराक तेंच्यांनी नोटीस धाडना, एकल्याक ओनराक धाडटा. कायद्या भितर सगळे को-ओनराक नोटीस धाडपा जाय. आतां भितर गेलो जाल्यार म्हाका आडयता को-ओनराक भितर दे आर नॉट रेडी टू हियर, दे आर नॉट इवन रेडी टू हियर द कन्सर्न पार्टीज. हो सरकार जो आसा हे फकत फोटिंगपणां करपाक उरला. आयज रायट टू कंपेन्सेशन एक्टा भितर एक्विजिशन जाल्लें 2017 एक्ट आनी आयज हो सरकार जो आसा 1989 एक्ट एक्विजिशन करपाक सोदता. हो खंयचो रूल? हो आयज सरकार सालाजारा भाशेन एक्टींग करता. आयज आमी आमचो कलेक्टराक सांगलेले की आमकां पब्लीक हियरींग नाका, कित्याक सगळे पंचायतींनी आख्खे गोंयचे पंचायतीन डबल ट्रॅकिंग ओपोज केला. जेन्ना CM म्हणटा ऑन रिकॉर्ड की आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका, आमकां कोल 50% देंवयता, आमकां हें नाका तें नाका, जेन्ना तुमी उलयता एक आनी करता की दुसरें. इट लुक्स लायक द रेल्वे इज नॉट इन कंट्रोल विथ द गोवा गव्हर्मेंट. हो गोवा गव्हर्मेंट हा नेमसेक कसो आहा आनी हो रेल्वे जो आसा आनी कोणूच चलयता आनी गोंयच्या सरकाराक कांयच खबर ना कितें चलता तें. सो हांव मागता गोंयच्या CMाक हें जें डबल ट्रॅकिंग जें चलता आमकां नाका. रेल्वे येतले आणि ते रेल्वे लाईन कंपाऊंड सकळ घातले तर ते आपसूक मोडता आणि फुटता. ऑलरेडी स्ट्रक्चरल क्रॅक्स आर विजिबल इन दीज हेरिटेज हाऊसेस. We have studied 4 villages of ROC, Velsau, Pale and Kasoli. In these 4 villages alone, there are 150 heritage houses dating back to 120 to 200 years. And they are getting structural cracks with this just one railway line. So can you imagine the damage that will be inflicted on these houses with a double track, high speed trains going more frequently?